नमस्कार. दोनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. जेसी नगर फोण्या एका फ्लॅटाच्या बेडरूमाक उजो लागला. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो आसूये म्हूण अदमास. मजगती फोंडा उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावन उजो आटोपा हाडलो. बेडरूमांतल्यो वस्तू लासून काबार, हेर वस्तू साल्वार करूंक दळाक येस. लाखभरांचे लुकसाण. म्हज्या फाटल्यान पळयता आसतले आमी आसा ती जेसी नगरान हांगा चडशी अनंत रेसिडेन्सी आनी थर्ड फ्लोराचेर एक फ्लॅटाक उजो लागलो सकाळीं आनी म्हाका दिसता एक युनीट एसीचो कितें तरी आवाज जाल्ल्या कारणान तो फुटलो आनी असो आवाज येयलो आनी हो उजो पेटलो अशें म्हणटात. कशें रे तुमी ओनर न्ही फ्लॅटाचे? मनीश ढवळीकर. हय. आमी मातशें फुडें गेल्लीं. घरान आमचें कामाक भुरगें आसता तें आशिल्लें. ताणें सांगलें की त्या रुमान ढम्म करून आवाज येयलो आनी आमचो शेजारी रोखडोच धांवून गेलो. पळय जाल्यार थंय सगळो धुंवर जालो काळो. ताका लागून तेणी पयलीं त्या चेडवाक इवॅक्युएट केलें थंयच्यान आनी फ्लॅटाचें दार बंद केल्ल्यान एकूच रूम जळ्ळो. बिल्डिंगेच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण वोल्टेज फ्लक्च्युएशन जालें. ताका लागून जावं येता स्टेबलायझर फुटलो आनी उजो पेटलो. आनी कोणाक इफेक्ट जालो? कोणाक हें जावना. फायर ब्रिगेड टायमार पावली म्हणटा. फायर ब्रिगेड टायमार पावली. एक जावन एक मिनटान सगळ्यात पयलीं म्हाका म्हज्या मोबायलाचेर कॉल आयलो. म्हज्या मोबायलाचेर कॉल येना फुडें हांवें इमिजिएटली म्हज्या कंट्रोल रुमाक इन्फॉर्मेशन दिलें आनी कंट्रोल रुमांतल्यान गाडी भायर सरली आनी इमिजिएटली हांवूय भायर सरलो. हांगा येवन पळयता जाल्यार हांगा थर्ड फ्लोराचेर वो फ्लॅटाक उजो लागिल्लो, बेडरुमाक उजो लागिल्लो. इमिजिएटली म्हजे जे फायर फायटर आसा तांणी क्रॉलिंग करून ते भितर गेले, कित्याक स्मोक भरपूर भितर जाल्लो आशिल्लो. ते क्रॉलिंग करून भितर गेले आनी तांणी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी विदीन 5 मिनिट्स तांणी उजो तो कंट्रोलान हाडलो. कोजो फायर कितें कळ्ळा? हो फायर चड करून दिसता ती एसी युनीट ऑन आसल्या कारणान लायट फ्लक्च्युएट जाल्ल्या कारणान काम पावलो. जवळ जवळ ओनरा कडेन आमी उलयले त्या प्रमाणे तेगेले 1.5 लाख तो म्हणटा लुकसाण जालें. पण तो म्हणटा लुकसाण जावं पण जिवीत हानी हांगासर कांय जावना आनी बाकीच्या लोकांक त्रास जावना म्हूण तेणें फायर ब्रिगेडीचे धन्यवाद म्हणलेले आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बेळगांव उटंगर पावस पडिल्ल्यान कांदे टमाट म्हारग. कांदे आनी टमाट 80 रुपया किल. नवे पीक येता म्हणसर आनीक वाडटले म्हूण अदमास. बाजारकार सांगतात. हेर भाज्यांची रेट आसा तशी. सध्या आमी आहा ती म्हटल्यार पणजी मार्केटान तुमकां खबर आसत सध्या म्हणटा ते कांदे जावं टमाट जांची रेट जी वाडलेली आसा आनी सध्या जी रेट आहा ती पयलीं टमाट आसले ते 50 रुपया आसले आनी आतां 80 रुपया जाल्ले आसा. इतले म्हारग जाले टमाटा. मदीं मदीं पावस पडटा न्हू, पावस वत म्हणल्यार ते उदीक लागल्यार रोखडेच कुसता टमाटा. अशें आहा. आतां मार्केटान टमाट येना, कमी येता ह्या दिसांनी. कांदे कशे जाले? कांदे 80 रुपये पन्ने, नवे 60 रुपया. आनी कितें वाडपाचे चान्सीस आसा? आता वाडटलेच न्हू, आता परत वाडटले. नवे पीक येतले तेन्ना कमी येतले. टमाटा कशी येले? टमाटे 100 रुपये किलो. कांदे कांदे 60 रुपये किलो. आणि बटाट 50 रुपये किलो. आणि किती वाढला? काय ना ते 3 आयटम वाढला. टमाटो वाढला. चडशे म्हणल्यार टमाटे. किती लागून? टमाटे शॉर्टेज आसा ह्या दिसांनी. आता लास्ट प्रमाणे पीक ती आता नवे पीक येयले जाल्यार तेन्ना सवय जातली. कांदे आनी टमाटाचे रेट सध्या वाडलेले आसा आनी जशे वेपारी सांगता त्या प्रमाणे ते म्हणटा की सध्या पावस जास्त पडला ताका लागून ही रेट वाडलेली आसा आनी जे पर्यंत फुडले पीक येना, दिवाळी पर्यंत फुडले कांदे टमाटाचे पीक येता तो पर्यंत रेट अशेच वाडपाची शक्यता आसा. सो अशा तरेन सध्या म्हणटा ते पणजे मार्केटान सध्या कांदे आनी टमाटाची रेट सध्या वाडलेली आसा. आनी त्या भायर जे बाकीचे हे आसा भाजी बी तेजी रेट तशीच आसा. स्टुडंटा खातीर पणजे मार्केटांतल्यान रुपेश राव. सुभाष वेलिंगकराक बेगोबेग अटक करपाच्या मागणेची गोंयभर निदर्शनां जायत आसतना आयतारा वेलिंगकराच्या समर्थनांत हिंदू राष्ट्र अभियानाचे वांगडी म्हापश्या बोडगेश्वर मैदानाचेर एकठांय जाले. आमकां कोणाच मदीं फूट घालपाची ना, मात अशा तरेन प्रवृत्त केले जाल्यार फाटीं रावचे नात. अभियानाच्या वांगड्यांची शिटकावणी. आम्ही सारे वेलिंगकर सर, आम्ही सारे वेलिंगकर सर, आम्ही सारे वेलिंगकर सर, आम्ही सारे वेलिंगकर सर. वेलिंगकर सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वेलिंगकर सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे वेलिंगकर सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तुम्ही अंत पाहू नका. त्यामुळे आम्ही अजूनही कोर्टात गेलो नाही. ह्या गोष्टी कित्येक वर्षापूर्वीच्या आहेत. पण उद्या आम्ही कोर्ट
ठिकाणी हिंदू ख्रिश्चन अशा दोन भिंती उभ्या राहतील त्या आम्हाला नको आहे. धर्मात भिंती आम्हाला पाडायच्या नाहीये, पण जर तुम्ही अशा पाडत असाल तर त्या भिंती मोडायची ताकद आमच्या आमच्या ख्रिश्चन बांधवांना माझं म्हणणं आहे की कारण नसताना याच्यामध्ये आपला धर्म, रिलिजन, राष्ट्र आणू नका. कारण हा धर्माचा भाग नाही, हा फक्त एका माणसाचं प्रेत, तेच प्रेत आहे का आणि कोणाचं प्रेत आहे. साधा हिशोब करा की मी जर कोणाच्या पाया पडते तर तो माणूस तोच असला पाहिजे ना. तो माणूस कसा आहे तो नंतर बघू, पण मी ज्याच्या पाया पडतो तुम्ही जाऊन तो माणूस तोच आहे का तुम्ही वेगळ्याच कोणाला तरी माणसाला तो माणूस समजून पाया पडताय हे दाखवण्यासाठी DNA टेस्ट आहे. तेव्हा आमच्या ख्रिश्चन बांधवांनी याचा बाऊ खरंच करू नये. चौकशेक हजर रावचो म्हूण दिवचले पुलिसांची वेलिंगकराक दुसरी नोटीस. सांजे 5 मेरेन चौकशी अधिकाऱ्या मुखार हजर रावपाक प्रास दिल्लो. वेलिंगकर पावलो ना. पुलिशेच्यो टीमी खंय वेलिंगकराक गोंयांत आनी महाराष्ट्रात सोदतात. वेलिंगकराच्या अटकपूर्व जामिनाचेर सोमारा पणजे सत्र न्यायालयात सुनावणी जातली. मजगतीं सगळ्यांक सारको न्याय मेळटलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाचें विधान. प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर यांच्यान तो स्टेटमेंट दिलो सेंट फ्रांसीस झेवियराचे बद्दल. तेजेर आख्खे गोंयांत मोठो प्रोटेस्ट चालू आसा. सगळ्या प्रोटेस्ट चालू आसा आनी सगळ्याक कंप्लेन फायल जातात. आनी सगळ्यांचो एक डिमांड आसा की तांकां बेगीचे बेगीन अरेस्ट करचें म्हणून. जेन्ना प्रोटेस्ट स्टार्ट जालो तेन्ना फर्स्ट जी कंप्लेन फायल जाली ती बिचोलीम पुलीस स्टेशन हांगसर फायल जाली. तेजे नंतर बाकी प्रत्येक पुलीस स्टेशन कंप्लेन फायल जाली, पूण त्यो सगळ्यो कंप्लेंट्स जेन्ना फर्स्ट एफआयआर फायल जाता तो ट्रान्सफर जाता. सो सगळ्याक कंप्लेन फायल जायत केल्यो. तेन्ना सीएमाक विचारलें तेन्ना सीएमान एक एश्युरन्स दिलें की जसो जेन्ना फादर पॉल मॅक्सान एक स्टेटमेंट केल्लो तो आनी तेंचेर जशी एक्शन घेतली सेम एक्शन सुभाष वेलिंगकराचे घेतलें म्हणून. ते प्रोटेस्ट चालूच आसा. मडगांव चारी रस्तो आडप चालू आसा, मागीर अंजुना सगळे एरियेन प्रोटेस्ट चालू आसा. ओल्ड गोंयांत प्रोटेस्ट जालो तेंच्यांनी कंप्लेन फायल केली आनी बिचोलीम पुलिसान तांकां नोटीस सर्व केल्ली की बेगीचे बेगीन पुलिसांनी अपियर जावचें म्हणून. पयली नोटीस तांकां 5 ऑक्टोबरा सर्व केल्ली आनी सेकेंड नोटीस तांकां आयज 6 ऑक्टोबरा सर्व केल्ली आसा. पूण आजून तरी ते पुलीस स्टेशन अपियर जाल्ले ना. तेंच्यांनी एंटिसिपेटरी बिलीक अप्लाय केल्लें आसा आनी तेजें हियरींग सोमाराक जातलें. आनी ते परेन गोंयचे पुलीस तांकां सगळ्याक सोदतात पूण ते आजून गावना. जी सुभाष वेलिंगकरान नोटीस इश्यू केल्ली आसा ती तेंची घरां बांदलेली आसा. सुत्रा कडल्यान कळयल्या म्हायतीनुसार पुलीस इवन महाराष्ट्रा वचून येयले तांकां सोदपा खातीर पूण ते आजून गावल्ले ना. सुभाष वेलिंगकराच्या बेलेची हियरींग सोमाराक जातली. स्टुडंटा खातीर श्री कुंकळकर सांगपाचें तें सांगलां सगळ्यांक सारको न्याय मेळटलो. सुभाष वेलिंगकराच्या सेंट फ्रांसीस झेवियरा आड वक्तव्याच्या निशेधात देशाभायर गोंयकार एकठांय. इंग्लंडच्या स्विंडनात गोंयकारांची निदर्शनां. राजकारणात धर्म हाडू नाकात लोकांचो उलो. आयज आमी सगळे हिंगा हाजीर जाले, उपस्थित जाले फकत आमची गोंयच्या साहेबाचे मोगान आमी आयज एकवटपण दाखयला आनी हें चड गरजेचें. इट इज रियली रियली इम्पॉर्टंट that we have come together to raise our disappointment and concerns जे ते जाता गोंया. Goa is a beautiful state. Goa celebrates Christmas, Diwali, Eid together. म्हाका अजुनूय उगड आसा आमी व्हडले जाले हांवें चड क्रिसमस सेलिब्रेट केलोले आहा. आमी दिवालीक वयताय फ्रेंडागेर, ईदाक आमगेर येताले सगळे आमचे फ्रेंड. पूण आयज पॉलिटिक्स इज टेकिंग ओवर सर्टन थिंग्स. नो प्रॉब्लम, पॉलिटिशियन्स कितेंय करूंक जाता तें प्रॉब्लम ना. पूण म्हाजे हिसपान धर्माक भायर दवरूंक जाय, सेपरेट दवरूंक जाय. बिकॉज वी हॅव टू लर्न टू रिस्पेक्ट everybody and every religion. And I saw a peaceful protest is showing unity what Goa is about. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या वादांचेर तशेंच पर्यावरण संबंधीत प्रस्नांचेर केंद्रीय विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन ट्वीट केला. राहुलान आपल्या ट्विटात म्हळां 5व्या चार जमनीचें बेकायदेशीर रुपांतर करप
नेम फाट्यार मारून पर्यावरण संवेदनशील वाठारांचेर शोशण करत आसतना लोकां मदीं फूट घालप हीच भाजपाची रणनिती आनी ती स्पश्ट जायत आसा. हो सैमाचेर तशेंच गोंयच्या दायजाचेर केल्लो हल्लो अशेंय राहुल म्हणटा. राज्यांतल्या 5व्या चार सैमाचें रक्षण करपाक हांवें जे कितें निर्णय घेतल्या ते जगजाहीर आसात आनी तांची नोंद इतिहासांत सदांकाळ उरतली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. सैमाचें रक्षण घेतिल्ल्या दर एका निर्णयाचो म्हाका अभिमान आसा अशेंय मुख्यमंत्री दिवचले जाल्ल्या एका कार्यावळींत आयतारा उलयलो. गोंया खातीर आसतले, गोंय राज्या खातीर आसतले, जे म्हाज्या कार्यकाळांत वेगवेगळे विशय जे सुरेश वाळवे करून जालो जाल्यार करतो आसतलो म्हणून हांव आसनाय बी खुबशे केल्या. एकदां बरीचशी डिसिजन, बरेचशे निर्णय, एडमिनिस्ट्रेटीव निर्णय जे घेता पळय न्ही ते खूब कमी पत्रकार म्हणजे ते प्रामुख्यान पत्रकारितेंत हाडटा. म्हणून हांवें म्हटलें की ह्या गोंयची ग्रीनरी मेंटेन दवरपा खातीर हांवें जी एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजन्स घेतल्या ती अबादीत आसा आनी गोंय परत एकदा ग्रीनरी मेंटेन दवरपा खातीर सातत्यान इतिहासांत तेजे लोक नांव घेतले हे हांव प्रामुख्यान आयज करता. ही डिसिजनां आयज पर्यंत गोंयांत घेवंक नाशिल्ली ही ग्रीनरी मेंटेन करपा खातीर म्हाज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत हांवें घेतल्या आनी म्हाका त्या बद्दल अभिमानूय आसा. वास्को जाल्ल्या भंडारी समाजाच्या आम सभेत बोवाळ. सध्याची समिती बसका अर्द्यार सोडून गेली म्हूण आरोप. स्थायीक समिती नेमून सभा घेतली. सध्याची समिती बेकायदेशीर म्हूण खंय सभेत थाराव. आदली समिती म्हणटा स्थायीक समिती नेमपाचो बायलॉजात क्लॉज ना. 17 नोव्हेंबराक खंय नव्या समितीची वेंचणूक जातली. जलबोर्डी इलेक्शन घेता आसतना जे इलेक्शनाची कमिटी आसता, इलेक्शन कमिटी ती ठरोवपाची. म्हणजे जलबोर्डी आज अशें ठरलें की 17 तारखेर नोव्हेंबराच्या इलेक्शन घेवपाचें आज ठरलेलें आसा आनी जे 4 जाण 5 जाण जी इलेक्शन कमिटी काडल्या तेंची नांवां आसा ते प्रमाणे 17 नोव्हेंबराक हें भंडारी समाजाची हें इलेक्शन जातलें. आज आमी सगळे आसतना काही एक ग्रूप जो आसा आमचो हो प्रत्येक इलेक्शना कडेन जलबोर्डी कडेन ते आसता आनी तांकां सुरळीत कितें जाल्लें नाका आनी म्हणून तो एक ग्रूप येयलो. भायल्यान दार बंद केलें. कमिटी, एक्झिक्युटीव कमिटी आनी बाकीचे लोक तांकां भितर घालता आनी हेंचो ग्रूप असो आशिल्लो की झगडी करपा आशिल्ली गेली. एडॉक कमिटी काडपाक बायलॉजान खंय क्लॉज ना. एडॉक कमिटी काडची, स्थायीक कमिटी काडची म्हणून खंय क्लॉज ना बायलॉजान. बायलॉजान इलेक्शन डायरेक्ट घेवपाचें टर्म कवर जावंक ते आमी इलेक्शन डिक्लेअर केलां आयज आनी इलेक्शन डिक्लेअर करून आमची 7 मिनटां जावं 10 मिनटां जावं 15 मिनटां आमचे आनी विशयच नासले. त्या प्रमाणे आमच्या अध्यक्षान आनी जनरल सेक्रेटरीन कितें आहा तें हें केलां आनी आभार प्रदर्शन स्वता हांवें केलां. थंय उपस्थित आसलेल्याचे आभार मानला आनी उपस्थित नासलेल्याचे मानल्या कित्याक ते लोक इलेक्शन मागताले. मजगती एडॉप्ट समिती नेमून आम सभा घेतली म्हूण समाजाचे लोक सांगतात. आदली समिती खंय बसका अर्द्यार सोडून गेले. 10 मिनटांत बसका कवळी म्हूण आरोप. 5 मिनटां भितर अक्षरशः ते कवळ. अशेंच ते 2023 ऑक्टोबरान जेन्ना गोमंतक आमच्या आजी कोणाक ही घेतली कमिटी घेतली एजीएम तेन्ना अशेंच कळालें ते. तेज्या उपरांत जे उपस्थित हांगा नेटी बांधव आसले 200-250 लोक तेंच्यांनी असो निश्चय केलो की आमी पट्टी एजीएम घेवप आनी एडवोकेट रविराज चोडणकर हेच्या अध्यक्षते खाली ही एजीएम जाली आनी ह्या एजीएमाक विविध अशे ठराव जाले. ही जी अशोक नायकाची जी कमिटी आहा ती इलिगल आहा आनी आयची जी केल्ली एजीएम आहा ती बी इलिगल आहा आनी अशे ठराव हांगा पास जाले आनी तात्पुरती एक एडॉक कमिटी काडली. गोंयभरच्या बेकायदेशीर चिरेखाणीचेर नजर दवरूंक सॅटेलायट सॉफ्टवेअर हाडपाचो खाण खात्याचो प्लान इस्रो कडेन उलोवणें सुरू आसा. ते सॉफ्टवेअर करतले आनी खाण खात्याक वापरूंक दितले. खाण संचालक नारायण गाड उलयलो. अधिकाऱ्यांक हैदराबादात धाडून खंय ट्रेनिंग दितले. सद्याक बेकायदेशीर खाणींचेर नजर दवरपाची जबाबदारी थळाव्या सरपंच पंचांची. आमचे जे मायनर मिनरल्स आसा स्पेशली चिरांचे खणी आता म्हजें ऑफिस इज ओनली इन पेंजीम सो त्यामुळे डायरेक्शन्स आसा टू द लोकल
जे ऑथॉरिटीज आसा लायक मामलेदार आसा, पुलीस आसा, डेप्टी कलेक्टर आसा, आमी ऑर्डर काडून तांकां ऑथरायज केला की वेन एवर देर इज एनी इलिगॅलिटी इज हॅपनिंग एनीवेअर विथीन द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ देअर ज्युरिस्डिक्शन दे शूड टेक एक्शन, इन्फॉर्म अस ऑल्सो. आमकां कंप्लेन आयल्या नंतर आमी इंडिपेंडंटली एक्शन घेता आनी लोकल ऑथॉरिटीजय एक्शन घेता. म्हजें ऑफिस हांगा पणजे आशिल्ल्या कारणान म्हाका प्रत्येक वेळा फिल्डान कितें जाता ताजी म्हायती मेळना. सो असो एक विचार आयलो की हाजेर एक टेक्नॉलॉजी बेज कितें तरी सोल्युशन आसूंक जाय. सो म्हणून आमी अशें IITकय बरयल्लें आनी ताजे नंतर वी आर इन टच विथ इस्रो ना. इस्रो कडेन एक प्रिलिमिनरी उलोवपय जालें, तांचे बरोबर आमचें एक वेबिनारय जालें, VC जाली आनी तांच्यांनी एक विलिंगनस दाखयला की तांचें जें सॅटेलायट सॉफ्टवेअर आसा तें आमकां ते दितले, एक्सेस दितले आनी त्या सॉफ्टवेअराचेर आमकां कळटलें की खंय इल्लिगल एक्सट्रॅक्शन चलता. लायक कलर कोडिंग आसतलें, अजून ताजेर बरी क्लॅरिटी ना. हांवें आतां अशें डिसायड केलां की म्हज्या ऑफिसरांक हैदराबाद धाडपाचें इस्रो कडेन, वेवस्थीत ताजेर अभ्यास करपाचो आनी ताजे नंतर एज पर देअर डिरेक्शन्स देन वी वील गो अहेड. पण आय एम म्हणजे गव्हर्मेंट ऑल्सो इज फर्म की दीस हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड. आमचे फायनान्स सेक्रेटरी, आमचे मायन सेक्रेटरी सर आनी ऑनरेबल CM ऑल्सो आनी आमी इन द डिपार्टमेंट वी आर ऑल्सो थिंकींग सिरियसली की एक कितें तरी टेक्नॉलॉजिकल सोल्युशन आसूंक जाय ह्या गोष्टीक. सो त्या प्रमाणे त्या दृश्टींतल्यान आमचें उलोवप चालू आसा. कामुर्ले कोमनीदादीन सनबर्न प्रस्ताव रिजेक्ट केल्ल्यान थळाव्यांक थाकाय. आयतारा जाल्ल्या आमसभेत एकमतान थाराव. ह्याच वर्सा न्हय जाल्यार फुडले 5 वर्सां सनबर्न कामुर्लेत जावपाक दिवचे नात म्हण थाराव घेतिल्ल्याची सभासदांची माहिती. मेजॉरिटीन ठराव विरोधात जालो. प्रपोजल कोणा कडल्यान येयल्लो तुमकां सनबर्नाच्या आयोजना खातीर? प्रपोजल सनबर्नाचें कितें सनबर्नाचें आमी दवरलो न्ही जनरल बॉडी मिटींग घेतली. आमी पयलीं आमकां लोक विचारताले तेन्ना आमी तेच सांगताले जनरल बॉडी मिटींग जी कितें फायनल करता तो फायनल. तशें तेंच्यांनी फायनल केलें की बाबा तो करप ना आनी फुडें 5 वर्सां कोणाक दिवप ना. आमी तेजेर फिक्स नाही. पण प्रपोजल कोणा कडसून येयलो? प्रपोजल कोणा कडसून? कंपनी स्पेस बाउंड वेब लॅब प्रायवेट लिमिटेड आनी हो प्रपोजल आमकां येयल्लो फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर म्हापसा. हें दिवपाचें ना, परमिशन दिवपाचें ना आनी फुडें 5 वर्सां ते दिवचें न्हय अशें रिजल्ट जाल्लें आसा. आनी तेच्या हेच्या वचून आमी कोणाक कांय दिवचें ना. कारण कित्याक जनरल बॉडी मिटींग इज फायनल. आनी हेच्या पयलीं कितें म्हणटाले की आमी जनरल बॉडी मिटींगेक घातला, जनरल बॉडी मिटींग कितें ठरयता तें फायनल म्हणून. त्या प्रमाणे आज हांवें घातलेलो पॉयंट त्या पॉयंटाचेर तेंच्यांनी सांगलें आमी दिवचें ना आनी तुमी करूं नाका. कंप्लीट स्टॉप जालो. आतां आनी कामुर्लेन सनबर्न ना. गव्हर्मेंटाचो रिक्वेस्ट आसलो तुमकां? आसलो न्हू? कोण एडमिनिस्ट्रेटरा कडसूनच लेटर. त्या खातीर ह्या सगळ्या गांवकारांक लोकांक सगळ्यांक थँक्स म्हणटा की तुमी असलो सनबर्ना आहलो ड्रग्साचो वेपार जाता, परत सांस्कृतीक पिड्यार जाता, परत थंय गोबरीचो आग आहा त्या गोबरीच्या आकानूच सगळ्यांच्या मनान घातलें की हो रिजेक्ट करपाचो म्हणून आनी हो युनियनिमसली रिजेक्ट केला. ताका सगळ्यांच्या गांवकारांचें अभिनंदन करता, सगळ्यांक थँक्स म्हणटा. वील नॉट अलाव इन फ्युचर ऑल्सो दिस टायप ऑफ प्रोजेक्ट इन कामुर्ले. आयतारा सांजे लोटले एशियन पेंट्साच्या गोडावना लागीं रस्त्या कुशीक कोयर उडयतना कांय गांवच्या तरणाट्यांनी एक ट्रकाक धरले. पिड्ड्यार जाल्ले तांदूळ, गंव, दाळीची पोती रकयतना ह्या भुरग्यांनी कांय कामगारांक धरले. कळाव करिनासतना तांणी सरपंचाक आपयलें तशेंच मायणा कुडतरी पुलिशेंत कागाळ केली. पुलीस थळार येवन तांची चवकशी सुरू केली. नवरात्रा सुरू. 9 दीस देवी दुर्गेचे 9 रुपांची पुजा. गोंयांत कांय देवळांनी देवी बरोबर देवांची मखर आरतीची परंपरा. राती प्रमाण मखरांत देवी देवांचे रूप वेशभूषाय बदलता. अंत्रुजांतले मखर आरतींचे मखरोत्सव पळोवपा सारखे. दसऱ्या मेरेन मखरोत्सव चलता. आज नागेशीच्या श्री नागेश महारुद्राची मखर आरत.
ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो परत रोखडेच मेळ्ळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.